बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. देवाचे जोरी सरशी आयलोल्यांक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार ह्या देव मंदिरान. आयचो विशय लुकाचे शुभ वर्तमान 9. सणवारा दिसा कितें करूंक येता, बरें काय वायट. म्हज्या भावां भयणीनो, जशे परी दर एक दिसाची किन्नां आमकां देवाची कृपा आनी देणी घेवन उदेता, देव मनशाच्या काळजान नवी उमेद, नवी दिशा, नवी ओत्रेक जागयता. आमचें जिवीत नव्या उजवाडान प्रकाशीत कोत्ता. काळार आनी वेळार दर एके घडणेन जेजू आमचे लागीं संवाद कोत्ता. बापाचो निरोप आमकां पाठयता. ताचो उलो आयकूंक आनी आमचे भावार्थाचे कान उक्ते दवरल्यात काय? एकवटान मागणें करूंक, एकवटान पवित्र संस्कारा हाजीर इल्लोसो वेळ सारूंक आमी हांगा एकठांय जाल्या. आमकां एकचाराचें मोन मागोन तेच बरोबर क्रिस्ती पोरचेच्या एकवटा खातीर आनी आमचे जण एकल्याच्या पासत मागोन हो वेळ आमी मागण्यांत सादतल्या. तर आतां घडीभर ओगीच रावून उंड्या रुपान लिपून आसलेल्या आमच्या सोडवंडराचेर नदर लावन बापाचो मोग आमचे सोबें आनी आमचे समोर एकामेका सोबें अनुभवया. हे वेळार काल्तिकायेन आमची मान बागोवन सोरपटून सोम्यांक नमस्कार करुया. सगलीं सोम्यांक नमस्कार करुया. आनी सगलीं म्हणुया, आमी तुका नमस्कार कोत्ता. नमस्कार कोत्ता. सोम्या, सोम्या, सोर्गीच्या उंड्या, सुर्गीच्या उंड्या, आमी तुका नमस्कार कोत्ता. नमस्कार कोत्ता. जेजू, जेजू, तूं खरेंच तूं खरेंच ह्या पवित्र पवित्र साक्रामेंतान आसाय देखून आमी तुका नमस्कार कोत्ता. नमस्कार कोत्ता. आमची पातकां काडटेले शेळयेक आमी तुका नमस्कार कोत्ता. नमस्कार कोत्ता. सोर्गीची वाट दाखयतेल्या देवीक उजवाडा आमच्या सोम्या आनी आमच्या दोनया, आमच्या सोम्या आनी आमच्या दोनया तुकाच तुज्याच हातान आमकां समर्पण कोत्ता. आमेन. गायन करुया. जेजू मोगाच्या आराधन तुका. जेजू मोगाच्या आराधन तुका. जेजू बोधया आराधन तुका. कुरपे जागोरा आराधन तुका. येसूर वोंडारा आराधन तुका. उंड्या रुपान तूं लिपून आसाय. देवीक तुजो मोग वांटून आसाय. कुरपेन तूं आमकां नेटून आसाय. पवित्र सांगात तुजो दिवून आसाय. जेजू मोगाच्या आराधन तुका. जेजू बोधया आराधन तुका.
Kurpe Sagora Aradan Tuka Isur Bondara Aradan Tuka Swadik Jesu Tu Amso Asro तुझे विणे ना कोण आमकां दुसरो सोम्याचे तूं गवळी बरो तूच आमचे जिणेचो एकूच तारो जेजू मोगाच्या आराधन तुका जेजू बोधोया आराधन तुका कुरपे सागोरा आराधन तुका ईश्वर भंडारा आराधन तुका. सगळीं बसूया. आमी न्हिदलेलीं आसूं वो जागी, भलायकेन आसूं वो पिडेंत आसूं, देव आमचो मोग कोत्ता आनी आमचेर आपली उपट बेसांवां आनी देणी आमकां फावो कोत्ता. जायते फावटी आमी नोको पासून न्हय म्हूण प्रयत्न करूंक ना, नियाळूंक पर्यान ना. जेजूचो मोग जेजून आमकां काळोखांतली काडून उजवाडान हाडली, आमची लॉस आनी पातोक काडून उडयली आनी सगळीं दुखींतली पिडेंतली आमकां बरीं केली. ह्या वेळार ह्या सगळ्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. गायन करूया. थँक यू लॉर्ड. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you have given to me, for all the blessing that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name and thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you have done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name and thank you, Lord.
I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. पवित्र आत्म्याची सोकोत आमकां मागुया. आमची काळजां ताच्या मोगान भरूंक ताकाच आमी आशोंक बोळ आनी सोक्ती ह्या पृथ्वीचे नवे रुपान भरूंक मागुया. तानेल्ली आमची काळजां तुजे जोरींतलें उदक पिवंक दिवन दादोशी आमकां कोर. गायन करुया ए बापाच्या आत्म्या. ओतोय तुजो पवित्र आत्म्या आड पृथ्वीक नव्या रुपान. ओतोय तुजो पवित्र आत्म्या आड पृथ्वीक नव्या रुपान. तानेला तुजे जोरीक दी आमकां तेजी उदक. तानेल्या तुजे जोरीक दी आमकां तेजी उदक. ये बापाच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या ये बापाच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या. आत्मो मोजो आशेता तुका तुजे विणची येवंक नाका. आत्मो मोजो आशेता तुका तुजे विणची येवंक नाका. भर तुज्या मोगान म्हाका दित वार्गा तुका. भर तुज्या मोगान म्हाका दित वार्गा तुका. ये बापाच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या ये बापाच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या. जेजून मागणें कोत्तालो तुंचो शिसां सोरशी येवन जाल्यार ते ताका न्हिदलेले मेळटा. जेजू तांचो खूब मोग कोत्तालो देखूनच ते न्हिदलेले पळोवन ताका दूख भोगता आनी तो तांचेर शीण कोत्ता. आयज जेजू आमचेरूय शीण कोत्ता कित्याक आमचोय जेजू खूब मोग कोत्ता देखून. जितले फावट आमी पातकान पडटा ताळणेन पडना जावं मागणें करिना तेन्ना जेजू आयज तूं आमचेर जण एकल्याचेर शीण करून म्हणटा म्हजे तुवे म्हज्या पुता कित्याक वाट चुकोवन पयस वेता.
आमच्या काळजांच्या दोळ्यांचेर साय मांडल्या आमी जेमेन बोरमेता संवसारी वाटेन वडून वेता आनी तुजेर आमची नदर लावंक विसरल्या पयस पावल्या पूण जेजू सांडलोल्या शेळयांक तूं सोदूंक भोंवता आमी सगलीं म्हणुया जेजू आमी चुकल्या तुजेर आमी चुकल्या तुजेर आमी अकमान केला आमी अपमान केला आमकां वाटाय आमकां वाटाय आमी तुजी आमी तुजेर काकलूत मागता काकलूत मागता आमकां बोगोस आमकां बोगोस आमची काकलूत कोर आमची काकलूत कोर सोमिया सोम्या आमकां बोगोस आमकां बोगोस आमची काकलूत कोर आमची काकलूत कोर सोमिया सोम्या देवाचें उतर आमच्या जिविताक उजवाड हाडटा देवान आपल्या उतरान आखो संवसार रचलो देवाच्या उतरान सांत आगोस्तिनाचें जिवीत बदल्लें आनी भाग्यवंतांक पावलो जशे परी एमावसाचे वाटेन दोगशीस खोंतीन दुकान भरून आपली वाट चलतना अवचीत जेजू तांकां सांगात कोत्ता आनी ते चलोन वेताना जेजू पवित्र पुस्तकाचो ओर तांकां दितालो तेन्ना शिसांची काळजां भितरल्या भितर उलपतालीं म्हूण शिसांक उपरांत तावें जाता आतां देवाचें उतर आमच्या कानार सदवतेलें तर ह्या जिव्या उतरा वरवीं आमचें जिवीत उजवाडीत कोर आनी आमची काळजां उलपायशी करूंक मागुया देवाचें उतर आयकूंक सगलीं उबी रावया लुकाचें वर्तमान 22 वळी 6 ते 11 दुसऱ्या एका सुणवारा दिसा तो देवस्थानान वचून शिकोवन दितालो आनी उजव्या हाताक आर जाल्लो एक मनीस थंय आसलो जेजूचो गुन्यांव करचे खातीर सुणवारा दिसा त्या मनशाक बरो करीत काय म्हूण धर्मशास्त्री आनी फारिझेव जेजूक तेडून पळयताले तांच्यो चिंतना वळखून हाताक आर जाल्ल्याक ताणें म्हणलें उठ आनी मोदेकांत येवन उबो राव तो उठलो आनी उबो रावलो आनी जेजून तांकां म्हणलें सुणवारा दिसा कितें करूंक येता बरें काय वायट जीव वाचोवपाचें येत वो काडूं येत हें हांव तुमचे लागीं विचारतां तेन्ना तांचेर सगल्यांचेर नदर भोंवडावन ताणें त्या मनशाक म्हणलें तुजो हात सोड ताणें तशें केलें आनी आदले भाशेन ताचो हात सारको जालो पूण तांचो राग एकदम चडलो आनी जेजू कितें करचें तें एकामेका लागीं विचारूंक लागले देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार सगलीं बसूया जेजू पिडेंतलीं बरीं कोत्ता म्हूण आमी जाणाव कांय पावट हात लावन जाल्यार कांय पावट आपल्या उतरांतल्यान आयचो विशय सुणवारा दिसा बरीं करूंक येता वो वायट पिडेंतली बरी जावंक आमकां वेळ आनी काळ मागलोलो ना आमी पिडेन पडटोच वैजागेर वेता बरी आसतना न्हय धर्मशास्त्री आनी फारिझेव आयच्या वाचपान मेळटा ते तेडून जेजूक पळयताले कित्याक जेजू हाताक आर जाल्ल्याक बरो करीत काय म्हूण कित्याक तो दीस तांचो पवित्र दीस आसलो साबाताचो दीस साबात डे त्या दिसा ते जोड वावर करिना न्हय म्हूण रांदिना आदल्या दिसा रांदलेलें आसा तें दुसऱ्या दिसा ते जेवता जेजून कितें बरें करपाक उमको दीस म्हूण दवरूंक ना वो मागूंक ना आमी जेजू क्रिस्ता भाशेन खंयच्याय वेळार आनी दिसा बरें करूंक आनी बरीं जावंक जाता
दुसरें कितें म्हणटा तें चिंतून फाटीं सरची न्हय. कसलीच भिरांत दवरिनासतना बरें शिंपडावया. दुसऱ्याचे कश्ट ल्हव करूंक आमकां संदी मेळटा तेन्ना बरो उपयोग करुया. दुसऱ्यांच्या जिवितांतले कांटे काडून फुलां घालूंक वावरुया. There is a saying, good deed never go in waste. The evil you do remains with you. The good you do come back to you. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जेजून आमकां सदांच बरें करूंक शिकयलां. म्हाकाय जायत्यो संदी मेवल्या बऱ्यो कन्यो करूंक. जायते पावट हांवें बऱ्यो कन्यो केल्यात, न्हय व्हडपण वो नांव जोडूंक. थोडे पावट कोणाक कळो नासतना पर्यान हांवें ते केल्यात. जायते पावटी हांवें नाकारल्यात, म्हाका कित्याक पडलां अशें म्हणोंक. जायत घडये म्हज्या गोरवाक लागून. बरें केल्या उपरांत हांवें जायतें बरेंपण म्हजेर आनी म्हज्या फॅमिलींत हांवें अणभवलां. आमी पयस वचूंक नाका. जायते पावटी आमच्याच कुटुंबान बऱ्यो कन्यो बऱ्यो करूंक संदी मेळटा, पूण आमी त्यो नाकात्ता. आमकां मीस चुकता, नोवेनाक वचूंक जाय, रेतिराक वचूंक जाय, मागणें चुकता, जावं कसलें फंक्शनाक वचूंक आसा आनी आदी म्हूण निबां लायता. आमी ह्यो सगल्यो पाटी दवरून दोयेल्यो कन्यो केल्यार आमी देवा मुखार भोव व्हडतो मान फावो जाता आनी आमी भितरले खुशालकायेन बसता. म्हज्या जिविताची एक कोणी तुमचे मुखार हांव दवरतां, न्हय म्हजें व्हडपण दाखोवंक. कांय वर्सां फाटीं फादर मारियन आमच्या कपेलान आसलो तेन्ना ताणें कोरेस्मान रेडिमिस्ट फादराचो रेतीर ह्या कपेलान केलो. हांव आनी म्हजो घरकार धर्मीक रितीन सदांच वांटो घेता. त्या रेतिराक म्हाका येवंक जायना जालें आनी हांवें फादराक म्हणलें, फादर म्हाका येवंक मेळ्ळो ना. फादर जाणो आसलो आमच्या कुटुंबाची परिस्थिती आनी ताणें म्हणलें, तूं घरा रावन कोत्ताय तो जावन आसा तुजो व्हड रेतीर, तुजो वावर देवा मुखार व्हरतो. त्या दिसांनी म्हज्या कुन्यादाचें हार्ट सर्जरी केलेली. तो गंभीर परिस्थितीन आसलो, इन अ व्हेरी क्रिटिकल कंडिशन. म्हजी भयण देवा सोरवीं आसा आनी ताची भुरगीं ल्हान आसलीं देखून म्हज्या घरकारान आनी हांवें हॉस्पिटलांत ताका आमगेर हाडलेलो आनी ताची सेवा कोत्ताली. देखून म्हाका रेतिराक वचूंक मेळूंक ना. आकाताच्या आनी गरजेच्या वेळार आमच्यो गरजो पाटी दवरून दुसऱ्यांक आदाराची जावया. आमच्या बऱ्या कोन्या वरवीं तांच्या जिवितान कुटुंबान खुशालकाय येवंक सोंपता ती आमी आडावची न्हू. बरें करूंक तांच्या जिवितान वावरुया. ह्या वेळार आमी इल्लोसो वेळ आमच्या सुमया मुखार आसता तेन्ना ताचेर नदर लावन आमचे काळजांतले आशा दुखी खोंती हे जेजूक सांगून आमकां जाय तसली पेकोणी मागून आमच्या वावराचेर आशिर्वाद मागूंक देवाक आमच्या सुमयांक आमचें काळीज मन उक्तें करुया.
सगळी म्हणूया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आर्गां तुका जेजू. आर्गां तुका जेजू. वंदन तुका जेजू. वंदन तुका जेजू. महिमा तुका जेजू. महिमा तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आमच्या काळजाचे उस्के एकठांय करून काय आमची मागणी बापाक उबारुया. आमचो जबाब जातलो एकामेकाची सेवा करूंक आमकां शिकय सोमिया. सगळीं म्हणुया. एकामेकाची सेवा करूंक आमकां शिकय सोमिया. आमच्या गांवांतली आमच्या गवळ्यांनी आपले गवळीक म्हणयारपणान आपले पोरचेचो हुस्को धरूंक आनी तांच्या आत्मीक तशेंच मनशालीक गरजांची निगा घेवन भेट करूंक आनी तांच्या सांगाताक मोलादीक वेळ सारूंक ते वावुरल्या पुरो म्हूण देवाचो आदार मागुया. जबाब. एकामेकाची सेवा करूंक आमकां शिकय सोमिया. पयल्या क्रिस्तांवांची देख घेवन एकचाराचें जिवीत जिवंक आमकां दर एका क्रिस्तांवाक देवाचें आपोवणें आनी उलोव आसा. आमची कुटुंबां मोगाच्या बुन्यादीर बांदून हाडलेलीं जावं, मागण्यांचे आनी बोगसण्याचे मंदिरां जावं, समाजान एकवटान एकामेकाक फावो ती सेवा आदार सहकार दिवंक एकचार सांबाळूंक देवाचो आदार मागुया. जबाब. एकामेकाची सेवा करूंक आमकां शिकय सोमिया. आवय बापायनी आपले घराबे दोयाल शेगुणांनी पेटोवंक आनी असलींच मुल्यां भुरग्यांच्या काळजांनी खेचूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जबाब. एकामेकाची सेवा करूंक आमकां शिकय सोमिया. आपली गुपीत मागणी बापाक उबारुया. जबाब. एकामेकाची सेवा करूंक आमकां शिकय सोमिया. आमची मागणी एकठांय करून दुसऱ्यांची सेवा करचें मन मागून बरोबर विस्वासान जेजून शिकयल्ले मागणें म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामका येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटा विघ्नांतली आमकां निवार. आमेन. सर्गीचे मायकुलो करून म्हणुया. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत तुजे ताय आसा. ओस्त्र्या मोदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. मोगाल जेजू हो थोडो वेळ आमी तुज्या सांगाताक भोगलो. तुजें जिवें उतर आयकून आमच्या काळजाक शांती समाधान मेळ्ळें आनी आमच्या जिविताक नवो आकार फावो जालो. तुजें उतर आमचें जिवीत चलोवंक आनी आमी दुसऱ्यांची सेवा करूंक आनी ताचो प्रभाव आमच्या जिवितांतल्यान पोरजळूंक हें आमी मागता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताचे नांवे. आमेन.